नमस्कार योगकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नोव्हेंबर शेवटाक ना जाल्यार डिसेंबराचे सुरवेक झेडपी वेंचणूक घेवपाची सरकाराची तयारी कळयला राज्य वेंचणूक आयोगाक। कॅबिनेटाक फायनल थेट मतदान प्रचार आनी ना। 8 म्हयन्या उपरांत मांडवींतले कसिनो सुरू जावपाचे तयारेंत फॉर्मालिटी जाल्यो सुरू। गोवा सुरक्षा मंचाचो विरोध स्वताची बॉल्सां भरून खंय सरकाराचो कसिनोचो उपद्व्याप। म्हादयचेर गोंय काँग्रेस आनी डेस्क इन्चार्जाची 2 तोंडां। राव कर्नाटकाच्या फावरात प्रस्न सुप्रीम कोर्टांतूच सुटचो। प्रधानमंत्र्यान मध्यस्थी करची दिगंबर कामतीचें वक्तव्य एक्सपोज। मडगांवां वावुरपी जीएमसींतल्या कोविड वॉरियर्सांक थंयचे रूम सोडून बांबोळेच्यान यो वच करात म्हूण फर्मान। स्टाफाचो बोवाळ। आरोग्य मंत्री म्हणटा निर्णय कोणाचो खबर ना। कोरोना अजून निस्तारिल्लो ना। शाळा कॉलेजी देवळां उक्ती करपाची परिस्थिती ना। मात सनबर्न 27 ते 29 डिसेंबर बागांत ईडीएम शेड्यूल जाहीर करून मोकळे। आनी पणजे महापालिकेचो यू-टर्न। नरकासुरांक रान मेकळें। नरकासुराक ना उंचायेचें बंधन ना डीजे म्युझिकाक बंदी। महापौर म्हणटा सनबर्नाक मेकळें नरकासुरांक बंधन कित्याक। नोव्हेंबराच्या शेवटाक वा डिसेंबराच्या सुरवातीक हुमकळिल्ली झेडपी वेंचणूक तडीक लावपाची तयारी। सरकारान राज्य वेंचणूक आयोगाक संभाव्य शेड्यूल कळीत केलां। सूत्रां सांगता त्या प्रमाण राज्य वेंचणूक आयोगाची जाप आयली काय येता ते मंत्रिमंडळ बसकेंत विशय निर्णयाक येतलो। नेमा प्रमाण 15 दिसां आदीं वेंचणुकेची तारीख जाहीर करची पडटा। प्रचार नासतना सरळ मतदान। कोविडाक लागून मार्चांत जावपा आशिल्ली जिल्हा पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची पडिल्ली। आतां 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको फुडें धुकलिल्ल्यान दोनूय वेंचणुको बरोबर घेतले म्हूण चर्चा चलताली। मात सरकारान जिल्हा पंचायत वेंचणूक आदी घेवन क्लियर करपाचें थारायलां। जिल्हा पंचायत आनी नगरपालिकांच्यो वेंचणुको बरोबर घेवपाचो सरकाराचो विचार ना। नगरपालिकांच्या वेंचणुके विशीं पुराय प्रक्रिया जावपाची आसा। झेडपीचें फक्त मतदान उरलां। सरकार झेडपी वेंचणूक पयलीं घेवंक सोदता, पालिका फुडल्या वर्सा। झेडपी वेंचणुको नोव्हेंबराच्या शेवटाक वा डिसेंबराच्या सुरवातीक घेवपाची तयारी। सरकारान फायल राज्य वेंचणूक आयोगाक धाडल्या। राज्य वेंचणूक आयोगाची जाप येतकच मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय जातलो। झेडपी वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया आनी प्रचार ह्या पयलींच पुराय जाल्ल्यान आतां फक्त मतदान जातलें। सुप्रीम कोर्टा प्रमाण प्रक्रिया पुराय जाल्ली आसल्यार ती परत करप ना। वेंचणूक प्रक्रिया जंय मेरेन थांबिल्ली थंयच्यान फुडें व्हरप। नेमा प्रमाण 15 दीस आदीं वेंचणुकेची तारीख जाहीर करतले। ते पंदरशीत कसल्याच तरेचो प्रचार उमेदवारांक करूंक मेळचो ना। एका मतदारसंघात उमेदवाराक मरण आयलां, थंय पुराय प्रक्रिया परत जातली। 15 दिसां उपरांत सरळ मतदान आनी मागीर मतमोजणी। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। म्हादयचेर प्रदेश काँग्रेस आनी डेस्क इन्चार्ज दिनेश गुंडू रावाची 2 तोंडां। म्हादयचेर कर्नाटकाच्या फावराद आशिल्ल्या रावान म्हादयचेर ताची भुमिका स्पश्ट केल्या। इशू सुप्रीम कोर्टांतूच सुटूंक जाय। प्रधानमंत्र्यान मध्यस्थी केल्यार बेगीन सुट्टलो म्हूण रावाचें ट्वीट। गोंय काँग्रेस थारायता तीच रावाची भुमिका म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयल्लो। राव म्हणटा ताच्या म्हणण्याचो चुकीचो अर्थ लायला। मांडवींतले कसिनो 8 म्हयन्या उपरांत सुरू जावपाचे तयारेंत। कसिनोची ऑपरेशन्स सुरू करूंक साफसफाई धरून बाकीचीं कामां सुरू। सरकारी फॉर्मालिटी जावन फुडल्या कांय दिसांनी कसिनो सुरू जावं येता। कसिनो सुरू जातकीर ट्युरिजमाक कांय प्रमाणांत नेट मेळटलो म्हूण सरकाराक आशा। लॉकडावन जायत सावन कसिनो बंद आशिल्ले। रिकामी जाल्ली स्वताची बॉल्सां भरूंक सरकार कसिनोचो उपद्व्याप करता म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाचो आरोप। अनलॉकांत कसिनो सुरू जावपाचे तयारेंत। कसिनोवाले सध्या साफसफाई रिपेरिंग वर्क करतात। फुडल्या कांय दिसांत फॉर्मालिटी पुराय जातकीर एक करून कसिनो सुरू जातले। लॉकडावन जायत सावन कसिनो बंद जाल्ल्यान सरकाराक तांची येणावळी बंद।
कसिनो सुरू जातकीच टुरिजमाक कांय प्रमाणात नेट येतलो म्हूण सरकाराक आशा. मजगतीं गोवा सुरक्षा मंचान कसिनो सुरू जाता म्हूण मांडवी देगेर आंदोलन केलें. सरकाराक खंय लोकांचें पडिल्लें ना. ह्या लोकांचो विचार तांकां काम दिवपाक जाय, तांकां ज्या पद्दतीन मदत करपाक जाय हो जो विचार जो आसा, हो प्रामुख्यान विचार जो आसा तो सोडून सरकार मात्र आपलो विचार करता, आपल्या मंत्र्यांचो विचार करता, आपली बोळसां कशी भरतली असो विचार करता. आनी ह्या विचारा फाटल्यानूच हें जें सगळें ठरलेलें आसा आयज 1 तारखेच्यान हें कॅसिनो जे सुरू करपाचें आसा, हेजें कारणूच हें आसा की हेंची बोळसां जी आसा गेल्या 6 म्हयन्या कदाचित खाली जाली आसतली आनी त्यामुळे ती बोळसां भरपाक हे कॅसिनो सुरू करपाचें हेंचें ठरयल्लें आसा. गोवा सुरक्षा मंचवाले मुख्यमंत्र्याक मेळूंक आल्तीन बंगल्यार गेले. थंय खंय कोणूच ना. सीएमाच्या ह्या ऑफिसान एक सुद्दां मनीस हांगासर हें आमचें निवेदन स्विकारपाक हांगा ना. त्यामुळे एक मोठी चिंता दिसता आमकां की ह्या गोंयचो येदो मोठो सीएम ह्या बंगल्याच्या ज्या सीएमाच्या एक मनीस हें निवेदन सादें घेवपाक जर हांगा कोण ना जाल्यार गोंयच्या जनते मदें कोणाक समजा कितें जालें जाल्यार तेंची मदत करपाक हो सीएम आसतलो कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव ESI हॉस्पिटल आनी दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत काम करपी GMCच्या कोविड वॉरियर्सांक रूम सोडूंक लायिल्ल्यान बोवाळ. ह्या फुडें बांबोळेच्यान मडगांवां यो वच करात म्हूण सांगिल्ल्यान वाद. सुवात सोडची पडटा जाल्यार यो वच करचे ना. GMCंत आदले भशेनच ड्युटी करतले म्हूण कोविड वॉरियर्सांची भुमिका. आरोग्य मंत्री म्हणटा ताका कांयच खबर नासतना गजाली घडटात. राजकारणय तापता. कोविडाचे अरिश्टांत ESI हॉस्पिटल आनी मडगांवचे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल कोविडा खातीर वापरपाक सुरू जायत सावन GMCंतले 60 दोतोर कोविड वॉरियर्स म्हूण थंय वावुरतात. तांकां कोलवा रेजिडेन्सी आनी लक्ष्मी एम्पायरांत रावपाची वेवस्था केल्या. आतां ही सुवात सोड आनी GMC कडच्यान यो वच करात. येरादारीची वेवस्था करता म्हूण रकाद आयिल्ल्यान बोवाळ पडला. तांणी हो इश्यू आरोग्य मंत्र्याच्या कानार घाल्लो. आरोग्य मंत्री खंय हाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवणी जालो. आरोग्य मंत्री विश्वजिताचो फेसबूक पोस्ट पळयात. दोतोरांचो विचार करूनच हो विशय सोडयता. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला म्हूण तो सांगता. मुख्यमंत्र्यान जिल्लो अधिकाऱ्याक हे विशीं निर्देश दिला म्हूण 17 तारखेक विश्वजितान पोस्ट घाल्लो. निर्णय कोणें घेतला तो खंय ताका खबर ना. मुख्यमंत्र्याक ईमेल केला म्हूण विश्वजीत सांगता. हे जे निर्णय घेतला हे म्हाका बी मान्य ना, म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. मुख्य म्हणजे हांवें आतां ईमेल धाडलेले आसा मुख्यमंत्री फॉर इमिजिएट इंटरव्हेन्शन. ब्युरोक्रेसी लेवलाचेर ह्या तरेचे निर्णय घेता अँड डॉक्टर हे दीस रिप्रेझेंटेशन हॅज बीन रिसीव्ड फ्रॉम गार्ड अँड आय एम टोटली विथ द गार्ड ऑन दीस डिसिजन. आय एम टोटली विथ द गार्ड अँड आय एम ऑल्सो अगेन्स्ट द डिसिजन दॅट इज बीन टेकन बाय द ब्युरोक्रेसी. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अँड आय विल टेक इट अप विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. I have taken this matter up with the Honorable Chief Minister and sent a mail to him and to Chief Secretary and Secretary Health. We need to take into consideration sentiments of the doctor while fighting COVID. It's not only being done in Goa as a special favor on the doctors, but we need to do it and stand by the doctor community. गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेन्शियल डॉक्टर्स म्हणटा PPE किट घालून दीसभर काम करप. ते उपरांत प्रवास. इमर्जन्सी आसल्यार कितें? बायलांचे सेफ्टी सेक्युरिटीचें कितें? ते परस दक्षिण गोंयांत येवच नाकाच. आसा तशी GMC ड्युटी करता. is exhausting after prolonged duties in a COVID hospital with PPE. Our resident doctors work for shifts of 8 to 12 hours and that drains every bit of us. There are also doctors who are posted in critical areas who are on call 24/7 and it is next to impossible for them to attend the emergency call with a travel transit of 1 hour. The safety of my residents, especially females during such a transit, is also questionable, more so after night duties. All of us are distressed with such a decision and unfortunately we are left with no other option but to retract our services from ESI and South Goa District Hospital. We wish to continue to give our best services to the people of Goa. However, in these circumstances, it is next to impossible. We are waiting for a positive response from our government for resolution of this issue. तातूंत गोवा फॉरवर्डान फोंडण मारले. कोविड वॉरियर्सांक अशी वागणूक दिवपाची काय म्हूण मुख्यमंत्र्याक प्रश्न. तुका सांगून कांयच फायदो ना, तुजे कडेन उलोवन कांयच फायदो ना. विश्वजितान लक्ष घालचें म्हूण दुर्गादास कामतीचे ट्वीट. परवरेचो आमदार रोहन खंवटेनूय ट्वीट करून मुख्यमंत्र्याक धुला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनबर्नान ऑफिशियल शेड्यूल ट्विटराचेर जाहीर केलां. EDM खंय डिस्टन्सिंग पाळून जातलें.
27, 28, 29 डिसेंबराक एडीएम वागातोर म्हूण डिक्लेअर जाला. अर्ली बर्ड तिकेट 4 नोव्हेंबराक लॉन्च. कोरोना अजून निस्तारिल्लो ना. शाळा, कॉलेजी, देवळां उक्ती करपाची परिस्थिती ना, मात सनबर्न तयार. मर्यादीत आंकडो, डिस्टन्सिंग, आरोग्य सेतू ॲप, थर्मल चेकिंग, कॉन्टॅक्टलेस एंट्री म्हूण जायरात. टुरिजमाचो वर्सा भशेन शो मस्ट गो ऑन. आज टुरिजमाक बूश आमी दितले. जाल्यार ह्यो ज्यो असल्यो ज्यो एंटरटेनमेंट जे आसात, जे कल्चरल प्रोग्राम आसात ते फुडें हाडपाची गरज आसा. आज आमचे शॅफ ओनर, आमचे हॉटेलकार, आमचे बारीक बारीक बिझनेसमॅन जेंका सगळ्यांक बरो बिझनेस मेळटालो तो गेलो. आज आमची मायन्स बंद जाल्यार रेव्हन्यू आमकां मेळना. आर्थीक दृश्टीन आमी सारके सकयल हाल्लेले आहात. हो सनबर्न करून आमकां एक फायदेशीर आहा म्हणजे कितें की सनबर्न करून जे सनबर्न जो आहा हो आमच्या स्टेटीक एक रेव्हन्यू मेळोवन दितलो, एक जालें. आनी दुसरो टुरिस्ट जो आसा नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचो टुरिस्ट हांगासर पावता. ह्या बाबतींत एक तरेचो सपोर्टूय मेळटलो. पण म्हाजें अशें आसा की तेजे जे ड्यूज व्यूज आहा ते सगळे तांणी कंप्लीट दिवचे. तशेंच तो व्हडलो क्रावड घेवचो न्ही. ताका तितलो ल्हान क्रावड जावन तेजे भितरल्यान तो वयतलो. थंय ड्रग्स तेजेर हांव सारको विरोध. ड्रग्स करपा जायना. आनी हें जें कितें इन प्रिंसिपल हांवें दिलें म्हणून तेजेर हाय लेवल, स्टेट लेवल, म्हाज्या वयर आनी स्टेट लेवल कमिटी आहा. ती कमिटी डिसायड करतली सगळें. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. मया फुडलो आमदार गोवा फॉरवर्डाचोच म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो नवोच एक्टिंग अध्यक्ष किरण कांदोळकार उलयला. ताणें मया पार्टीच्या ब्लॉकांचो नियाळ घेतलो. आतां मेरेन बूथ कमिटी नेमल्यात. फुडले 20 डिसेंबर मेरेन नेमतले म्हूण तो उलयला. जानेरांत मया खंय गोवा फॉरवर्डाची मोठी सभा जावपाची आसा. येणाऱ्या काळात 2022 मया मतदारसंघ वो बहुजन समाजाच्या हातीन येतलो हे हांव तुमकां ठामपणान सांगूंक शकता. आनी येणाऱ्या काळात गोवा फॉरवर्डचोच हांगासर आमदार निवडून येतलो. गोवा फॉरवर्ड मया हे मतदारसंघाचे जे 44 बूथ आसा भितूरले 24 बूथ आमी ऑलरेडी काडलेले आसा. सादारण 20 बूथ कमिटी काडपाच्यो आसा. त्यो आमी डिसेंबर एंड पर्यंत सगळ्यो कंप्लीट जातल्यो. आनी तश्योच डिसेंबर जाले की जानेवारीन आमी एक भव्य हांगासर एक सभा दवरतले जेणे करून आमचो अध्यक्ष आसा विजय सरदेसाय तो हांगा येवन आमकां कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले. आतां जवळ जवळ 14 म्हयने उरल्या. ह्या आमदाराक जवळ जवळ 4 वर्सां जाली. हांव एक आव्हान करता आमदाराक की तेणीन ह्या मतदारसंघात हे 4 वर्सांक कितें करून दाखयलें आनी कितें फुडें ह्या वर्सान करून दाखयतलो पळय हेजेर एक तेणीन आमच्या जनतेक एक पळोवपाची गरज आसा. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो फुडारी हृदयनाथ शिरोडकाराचेर पंचवाडी एक कार्यावळीक गेल्ले कडेन तिगांनी घातक हल्लो केलो. तातूंत 2 दादले आनी एक बायल मनीस आसा. पोलिसांनी केस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स म्हूण रजिस्टर केल्या. पोलिसांनी प्रकरण हाताळूंक नाशिल्लें जाल्यार आपूण सोंपिल्लोच म्हणून हृदयनाथ सांगता. विलास मेथराच्या खुना उपरांतय गृह खात्याक जाग येना. मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची म्हूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट मागता. काल एका फंक्शनाक पंचवाडी देगास गांवांत आशिल्लो हांव आनी फंक्शन सुरू जावच्या पयलीं कांय गुंडा आयले. तातूंत एक हिस्ट्री शिटर आसा अशें आमकां कळ्ळें. ताणें आनी ब्रुनो म्हणून एकटो आशिल्लो आनी एकटी बायल आशिल्ली. हेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां एटॅक केलो. आनी थंय पुलीस आशिल्ले. पुलिसां समोर हें सगळें चालू आशिल्लें. PC तारी आशिल्लो थंय. बट हें सगळें आमकां मारण जेन्ना चालू आशिल्ली तेन्ना इट वॉज व्हेरी सरप्रायझींग की देर वॉज नो एक्शन. म्हाका रिक्वेस्ट करचो पडलो पुलिसांक की आमकां गाडयेन घाल आनी एटलिस्ट आमकां अरेस्ट दाखयांनी व्हरा. बिकॉज ही वॉज अबाउट टू किल मी. कारण येदो व्हडलो चिरो ताणें हाडून म्हाजेर घालपाक जेन्ना प्रयत्न केलो लकीली ते तो करपाक पावलो ना. आनी एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम पुलिसान इंटरफियर केलें. नाल्यार जो पर्यंत आमकां मारताले ब्रुटली आमकां मारला. म्हाका दोळ्यांक लागला. हांगा म्हाका इंजुरी आसा इवन अशी हांगा इंजुरी आसा, पोटाक आसा, पांयांक आसा, एवरीवेर म्हाका इंजुरी जाल्या. आनी कसलेंच एक्सपेक्टेशन ह्या गव्हर्मेंटा कडेन ना. म्हाका प्रश्न विचारपाचो आसा प्रमोद सावंताक. ताज्या अंडर होम डिपार्टमेंट येता.
कोणाचो प्रेशर हांगा आसा, कारण कंप्लेन रजिस्टर करपाक इतले फाटी फुडें कित्याक जाताले. दिस इज माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू मिस्टर प्रमोद सावंत की ह्यो ज्यो गजाली घडटात, एक आत्ताची ताजी गजाल आमच्या समोर आशिल्ली ती विलास मेतरांची, आणि ताजे नंतर आज हृदयनाथाचेर आज अटॅक जाता. जे विसल ब्लोवर आसात तांकां त्रास करप, तांचेर अटॅक करप, आणि जे अटॅक करता तांकां सांबाळून दवरप, अशें सरकाराची प्लॅनिंग आसा काय कितें म्हणून. पणजे नरकासुरांचेर महापालिकेचो यू टर्न. नरकासुरांक रान मेकळें. नरकासुरांची उंचाय चडांत चड 8 फूट. स्पर्धा ना, डीजे म्युझिक ना म्हूण हालींच काडिल्ली SOP महापालिकेनूच गुटलायली. गोंयांत टुरिस्ट येता, सनबर्नाची घोशणा जाता. पणजेत नरकासुरांक SOP कित्याक काय म्हूण खंय कांय तरणाट्या महापौराक येवन मेळ्ळे आनी तितल्यार खंय महापालिका गुंवली. आमी नरकासुराची SOPन थोडी चेंजीस करपाची ठरयिल्ली आसा. लोकांची मागणी, युथाची मागणी की आख्खो म्हणजे कोविडाचें हें जाल्ल्या पासून खंयचोच सण सारको साजरो करूंक मेळूना. तेन्ना आतां केशी थोड्यो हें जाल्या, आमी सारके नॉर्म्स पाडून नरकासूर करता म्हणून. तेन्ना अशें ठरयलां की आमी नरकासुराची जे हायट रिस्ट्रिक्शन आसले आनी सावंड सिस्टमाचे जे रिस्ट्रिक्शन आसले ते आमी विड्रॉ करता. नरकासुराक आतां 8 फीट आमी हायट रिस्ट्रिक्शन आसले ते लोक कितके फीट दवरूं शकता तांकां जाय अशें. सावंडाचे प्रायर डेप्युटी कलेक्टर परमिशन घेवन सावंडूय लावं शकता. आनी बाकीची जी कंडिशनां आसा ती तशीच उरतली. जी स्पर्धा करताली नरकासूरची स्पर्धा ती जावची ना. जे फायर क्रॅकर्स जावं हें आसा तेजेर आमची बंदी आसतली, कित्याक तितून लोकांक लंग्साक जे होम आयसोलेशन हें घेता तांकां लंग्सांक त्रास जाता म्हूण ते तुमी फायर क्रॅकर्स लावचे न्ही. रस्त्यार हाडून उजो लावचो न्ही, रस्त्यार मदींच तुमी नरकासूर दवरचो न्ही, जेणे करून ट्रॅफिकाक त्रास जातलो, ट्रॅफिक ब्लॉक जातलो, आनी तेतून मागीर हें जे सोशल डिस्टन्सींग आसता हे नॉर्म पाळ्ळे जावचे ना. तेन्ना लोकांकूय अपील आसा की नरकासूर पळोवंक वतना तुमी सोशल डिस्टन्सींग पाळचें, प्रॉपर मास्क वेअर करचें. आनी नरकासूर कोण करता त्या भुरग्यांकूय हांव सांगून दिसता की तेंच्यांनी मास्क लावन प्रॉपर सोशल डिस्टन्सींग दवरून नरकासूर करचो. ख्रिस्तांवांनी आयतारा ऑल सेंट्स डे पाळ्ळो. जे संत सर्गांत पावल्यात तांचे यादीन हो दीस. कोविडाक लागून चर्चींनी मिसां मोठ्या प्रमाणांत जाली ना. सोमारा ऑल सोल्स डे. संवसारांतल्यान गेल्ल्या आपल्या मनशाच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हूण तांची याद काडपाचो हो दीस. आयज आमी सगळ्या सांता भक्तांचो उगडास केलो आनी आयज आमकां खेरीत सांताक्रूज रावतेल्या भाव भयण आमकां खेरीत खुशालकाय आयज. आनी कित्याक आयज परतून आमी आमची इगोज सगळ्यांक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक उक्ती केल्या. हे पिडेंतली देवान आमकां राखली, सांबाळली, परतून ताची दिनवासनी करूंक आमकां आदार दिलो देखून आमी खेरीत देवाचे उपकार आठयता. आनी जेन्ना फाल्यांच्या दिसा आमी सगळे आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करतले एक खेरीत मनान दवरचें. फाल्यां कोणाच्यानूच मिसाक येवंक जाता अशें ना. वाड्यांनी पयलीं नांवां घेतलेलीं आसात तांणीच ह्या मिसांत वांटो घेवंक जाता. आनी मिसांत वांटो घेतना मास्क कंपल्सरी. भायर सॅनिटायज करून भितर सरतना टेम्परेचरूय आमी थंय चॅक करतले. उपरांत आमचे व्हॉलंटियर्स सगळो जागो दाखयतलो. हें सगळें बरे भाशेन आयकुचें, कित्याक मांडावळ बरे भाशेन जावं हें मनान दवरचें. सकाळीं 5:30 वाजता ते 8 वाजता पर्यंत आमची सिमतोरी बंद आसतली. कित्याक सिमतोरी कित्याक बंद दवरलेली आसा? मिसां आसा ह्या पासून. सगळें बरे भाशेन जावं. पूण 8 जातूच आख्खोच दिसभर सिमितेर उक्ती आसतली. तुमच्यान येवन मागणें करूंक जाता. फकत फोंडाचेर तशेंच नीच जंय आसा थंय कोणेच वातयो लावच्यो न्हय. स्टँड दवरलेलें आसा थंय तुमच्यांनी कितल्योच वातयो लावंक जाता. ग्लोबल गोवन अलायन्स नेटवर्कान वर्ल्ड गोवा डे मोठ्या उमेदीन मनयलो. कोरोनाक लागून हे खेप व्हर्च्युअल स्वरुपांत हो दीस जालो. 16 वरांची कार्यावळ जाली. संवसारांत खंयचेय खाची कोणशांत आसूं गोंयच्या संगिताचें दायज कशे तरेन गोंयकारांनी सांबाळून दवरलां ताची ही एक झलक.
from all over the world contributed to this marvelous celebration to bring Goans together, united as one, no matter what part of the world we are scattered. पॅन्डेमिकाक लागून कोणाकूच सोंपेपणी एकठांय जावंक मेळलें ना. तेन्ना ग्लोबल गोवन एलायन्स नेटवर्क हांणी चिंतलें की एक वर्च्युअल सेलिब्रेशन करून हाडूं येवचें. सुमार 1000 गोंयकारांनी भाग घेतला आनी कार्यक्रम प्रोग्राम म्हणल्यार तरेतरेचे आसात, जशें गावप, नाचप, रांदप, परंपरा, इतिहास. Using modern means of technology and digital social media platforms, we at Global Goan Alliance Network strived to bring all of this across to you during this celebration. We hope you truly enjoyed it and that it brought home a few smiles and some wonderful moments of shared unity and entertainment across the world. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.